नव्या वर्षाचो जानेवारी महिनो सोंपून फेब्रुवारी उजवाडलो। ह्या महिन्याचो पयलो दीस म्हळ्यार 1 फेब्रुवारीक भारतात दर वर्सा भारतीय दर्यादेग राखण दीस म्हणजेच इंडियन कोस्टल गार्ड डे म्हणून मनयतात। भारतीय दर्यादेगेची राखण करपाक आणि भारताच्या दर्यावेल्या वाठारांनी नेम लागू करपाक महत्वाची भूमिका करपी भारतीय दर्यादेग राखणेचो भोवमान आणि श्रद्धांजली दिवपा खातीर ICG दीस मनयतात। अंदू भारत 1 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा आपलो 48वो स्थापणूक दीस मनयतलो। भारतीय दर्यादेग राखण हो संवसारांतलो चवथो व्हडलो दर्यादेग रक्षक आसून तातूंत सुमार 158 तारवा म्हळ्यार जहाजां आणि 70 विमानां आसात। भारतीय दर्यादेग राखणदारान आतापर्यंत दर्यान 11,082 परस चड लोकांचो जीव वाटयला। म्हणल्यार दर दुसऱ्या दिसा दर्यान एक मोलादीक जीव वाटावपाची जापसालदारकी तांचेर आसा। आमच्या देशाचो शिमो दुस्मना कडल्यान राखपा खातीर तशेंच मोलादीक जीव वाटावपा खातीर भारतीय दर्यादेग रक्षक दर्याक सोडवणूक आणि सोद कारवाय करता। 18 ऑगस्ट 1978 दिसा भारतीय संसदेन पयलेच खेपे भारतीय दर्यादेग राखणेचो कायदो केलो। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाय हांणी 19 ऑगस्ट 1978 दिसा अधिकृतपणान पयलो दर्यादेग राखण दळ सुरू केलो। राष्ट्रीय अर्थवेवस्थेक हानी जाव येता अशा बेकायदेशीर वावरांतल्यान देशाची राखण करपा खातीर भारतीय दर्यादेग राखणदाराच्या अद्भुत योगदानाचे लोकांक जाणीव काय करप हे भारतीय दर्यादेग राखण दिसाचे महत्व।